तिसरो चॉयस भाव भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू देवाचो पूत, आनी देवाचो पूत कसो ताणें देवीक मोन आपलें दाखयलें, देवीक वस्तू ह्या शिसांक शिकयल्यो, दिल्यो. जायते जाण ताचे फाटल्यान वेताले, पूण अशें करता आसतना जे कोण ताचे फाटल्यान वेताले तांचो एकल्याचो एक भाशेचो हेतू आसलो. थोडे रावताले हो जो येयल्लो आसा, जेजू जो येयल्लो आसा तो आमकां रोमाच्या सरकाराच्या हातांतलो सोडयतलो, आमकां गुलामपणांतली भायर काडटलो, तो एक रेव्होल्युशनरी, आनी हें रेव्होल्युशन करून तो आमकां ह्या वायटांतली भायर काडटलो आनी आमचो सरकार जातलो. भाव भयणीनो, ह्या पासत थोडे जाण सोडून गेले, कित्याक तो जें कितें उलयता तें हाका सरूच जायना. संवसारी राज बांदपाचें वो संवसारी राज स्थापपाचें, एक पॉलिटिकल राज घडून हाडपाचें तो खबरूच करिना, दुसऱ्यो सगल्यो खबरो सांगता. आनी तातूंत भितर असल्योय अवघड वस्तू सांगता. हांव तुमकां म्हजेंच मांस खावंक दितलो, हांव तुमकां मांस खावंक दितलो, तें हांव तुमकां जेवण दितलो तें म्हजेंच मांस, हांव तुमकां पिवंक दितलो तें म्हजेंच रगत. समजणी ताची घेनासतना जायते जाण हे भाशेन कुशीन चल्ले. सांगल्या उपरांतूय, ताचो अर्थ दिल्या उपरांतूय आनीकूय थोडे जाण कुशीन चल्ले. आनी असल्या वेळार जेजूचो प्रश्न, तुमी तेंच रावतात एक पॉलिटिकल राज घडून हाडटलो म्हणून हांव, तुमी वचूंक सोदतात कित्याक हें अवघड लागता तुमकां स्वत मानपाक आनी मानून घेवपाक. हें आव्हान जें आसा, ही चॅलेंज जी आसा ती तुमच्यान मानून घेवंक जायना. भाव भयणीनो, आयच्या संदर्भान बो करून जेन्ना आतां आमचें गोंय एलिसांवांचो उजो पेटपाक लागलेलो आसा, जायते तरेचे मनीस जायत्यो वस्तू सांगतले. थोडे जाण रेशनां वांटपाक लागतले, थोडे जाण हें फ्री दिता तें फ्री दिता, पेट्रोलाचो प्रायस दिवं वयता. हें गेल्ल्या इलेक्शनाचें जरी तर आमी उगडास केलो जाल्यार आमकां बरे भाशेन समजतलें कितें कितें सांगलेलें आमकां. आनी ताचेर धरून आमी सरकार वेंचून काडलेलो तो घडये मागीर इलेजिटिमेट जालो. आनी आयज आमकां जो सरकार आसा तो घडये आमी वेंचून काडलेलो सरकार न्हू, पूण आमचेर एक दबाव घालून वो फोर्स करून घातलेलो. जरूय कोर्टान केसी चालू आसा, डिस्क्वॉलिफिकेशन आनी हेर दुसऱ्यो, त्यो कांयच चलना. असल्या संदर्भान आयज जरी तर आमी पळयता, आमकां कसलो फुडारी जाय. आनी फुडारी जेन्ना सोत उलयता तेन्ना ताचे बराबर वचपाक कितलीं जाणां आमी तयार आसा. फुडारी जेन्ना आमकां लिगल कितें सांगता तेन्ना तें मानून घेवपाक आमी कितलीं जाणां तयार आसा. कितल्या जाणांक आयज आमकां आमचें इलिगल आसा तें सांबाळपाक जाय. देखून बरे मनीस आसात ते हे पॉलिटिक्सान नाकाच. तें पॉलिटिक्स म्हणटा तें डटी गेम, तें डटीच आसूं दी. तें निवळ करपाक बरे मनीस पॉलिटिक्सान सबनात. असलें कितले जाण आमी उलयना जाल्यार भाव भयणीनो, आमचो देव वेंचून काडटा आसतना, आमचो घोराबो वेंचून काडटा आसतना आनी आमचो फुडारी वेंचून काडटा आसतना हे वेंचणुकेन जरी तर आमचे बराबर देवाची जाणवाय ना जाल्यार आमी सांडटल्या, आमी रडटल्या. ह्या सुमानाच्या दिसांनी आमी तें वाचप आयकल्लें, जंय हीं झाडां आपणाक एक फुडारी वेंचून काडूंक गेल्लीं. सगलीं बरीं बरीं झाडां आसा तीं कुशीन रावलीं, एकल्यान कारण दिलें आनी मुखार सरूंक ना. निमणो राजा जालो जिलकूट, आनी ह्या जिलकुटांतल्यान उजो भायर सरलो. ह्या जिलकुटांतल्यान सगळें वायट भायर सरल्यान मागीर हीं दुसरीं झाडां आहा तीं रडटात. असली गोत आमची जाल्या गाय. आमी झिलकुटां वेंचून काडलेलीं आसात, तातूंतल्यान आयज उजो भायर सरता, तातूंतल्यान आयज धमक्यो भायर सरतात, तातूंतल्यान आयज जायते तरेचें वायट भायर सरता आनी आयज आमी रडटा. तातूंतल्यान बऱ्यो पॉलिसीज येना, जें कितें डिस्ट्रक्शन जावपाचें आसा तसल्योच पॉलिसी येतात. फटोवन कामां चालू आसात. आयज पासून आतां मोलें हांगासर जायतें उलयल्या उपरांत, जायत्यो प्रोटेस्ट केल्या उपरांत ज्यो वस्तू फाटीं घेतलेल्यो भोव करून झाडां खातोरपाचीं, थोडो तेंप ओगी रावल्या, आतां ओगी कोणाक कळनासतना परतून कामां चालू जातात. डबल ट्रॅकिंग बंद केल्लें जेन्ना CEC आयिल्ले आनी तांणी आपलें रिकमेंडेशन दिल्लें तें बंद पडपाक जाय आसलें. सुप्रीम कोर्टान आपणाचो निर्णय दिवं पासून मातशें वगत बंद दवरलें. लोक थंड जाला, जे एक्टिविस्ट आसात ते थंड जाल्यात, लडूस परतून कामां चालू. म्हणटच फटोवप नागोवप जायतें आयज चल्लेलें आसा आमच्या फुडाऱ्यांचें. तर असल्या वेळार
कोणाशी म्हण आमी वेतले हो प्रश्न, कोणाक म्हण आमी विचून काडटले हांव लोक विचारपाक लागलो. आतां ह्या इलेक्शनाक येवपाचीं जीं आसात कोणाक विचून काडपाचो, कोणाचेर मत मारपाचें. भाव भयणीनो, बेश्टेंच कोणेंय सांगलें म्हूण आयकून मारिनाकात. कोण सांगता देखून न्हय, पूण जाणा जावपाक आमकां आजून पासून सोयेग आसा. जे आमचे मुखार उमेदवार येतले, कॅन्डिडेट्स येतले, तांचें बरें स्कॅनिंग करपाक जाय, तांचो बॅकग्रावंड चोवपाक जाय, तांचे लागीं गिरेस्तकाय जी आसा ती चोवपाक जाय. ते कित्याक मुखार चल्ल्यात फुडारी जावपाक तें विचारपाक जाय. आनी जाल्या उपरांत आमकां घात करचे नात हें जाणा जावपाक जाय. जे भाशेन जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, हांवें तुमकां 12 जाणांक विचून काडल्यात की ना, तरी पूण तुमचे मदलो एकलो देंवचार. जेजू जाणा आसलो आनी तरी पूण ताणें एकल्या देंवचाराक विचून काडलो आनी ताणें ताचो घात घेतलो. जाल्यार आमी मुद्दम आयज देंवचार आहा तांकां विचून काडटले काय? जाणा जावन हे वायट, हे देंवचार वो हे घातकी हें जाणा जावनूय तांकांच विचून काडटले काय आमकां आमचें जिवीत बरे भाशेन जिवंक जाय, आमचो फुडार जो आसा भुरग्यांचो तो सांबाळूंक जाय, आमची गिरेस्तकाय जी आसा, दायज आसा, सैमीक दायज आनी हेर आमचें संस्कृतीक दायज तें सांबाळपाक जाय. हें सांबाळपाच्या मनान आमी मत मारतल्या विचून काडटल्या काय आमी दुडवां बाराबर, पदवे बाराबर वो आमचें जें कितें इलिगल आसा तें सांबाळपाचें आशेन असलें करतले काय? हाचेर भाव भयणीनो आमी जण एकल्यान नियाळ करपाचो गरज आसा. हाचेर आमी निर्णय घेवपाचो गरज आसा आनी हो निर्णय आमचो देवा बाराबर जावपाक एकदम गरज आसा. तर हेच करूंक आमकां कृपा मागुया आनी सगळीं आमी जेजूक आमच्या काळजान घेवंक, जो खरो जिवो दिव ह्या आल्ताराचेर येता, उंडो सोरो घेवन आपलें मांस रगत आमकां दिता, ताका घेवन ताचे सारकीं जावुया.